चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मुद्दे कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आमी पालकाची वेगवेगळे तरेन सेवा करता. आयच्या कार्यावळींत आमच्या मदें एक मानेस्त आसा तो वेगळेच तरेचो, जाच्या काळजांत ह्या पालकाचो मोग आसा, जाका संस्कृतीचो आनी कलेचो मोग आसा, जाका दिसता की आपणे एक कले पासत आमचे संस्कृती पासत तियात्रां पासत कितें तरी करचें आनी ह्याच हावेसांत ह्याच उमेदीन तो तियात्रांनी ह्या कलेंत मिसळ जालोलो आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटोच ताची वळख तुमकां आवडटली. चल तर होच तो आयच्या कार्यावळीचो मानेस्त फ्रेडी इनोसेंट डिसोजा. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान किरीटपणी माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं. फ्रेडी, तुजे जायत्यो गजाली आमी जाणात, जायतो तुका आमी पळयला. जे भशेन सुरवातेकूच हांवें म्हटलां ते भशेन जायतो तूं वावुरता. म्हणटच तियात्र म्हणलो जावं मुजग वाजलें काय तुज्या काळजांत कितें भोगता? म्हाका भुरग्याचपणांतल्यान सांगपाचें म्हणल्यार कांताराची चड आवड. हांव जेन्ना धाकटो आसलोलो तेन्ना तियात्र हांव गांवांत म्हाका जाणचो तेन्ना आमच्या लागींचे गांव जे कुडतोरी, कार्मे चॅपल, मागीर मायणा, चांदोर ह्या गांवांनी तियात्र जाताले आनी त्या तेंपार ते तियात्र रातच्या 10 ते 10:30 फेस्ताच्या सुमार ते तियात्र हाडटाले. 7 तियात्र जायनासले म्हज्या भुरगेपणार. तेन्ना म्हाका चड उमेद हांव नोको म्हाका कशी आयली, म्हाका तियात्र पळोवपाक चड उमेद आसली. खंयसरूय तो तियात्र जावं चांदोर नातूर कुडतोरी लागींच्या गांवांनी आमी सायकल घेवन त्या तियात्र पळोवंक वेताले. इतली म्हाका उमेद आसलेली आनी कांतारां इतली बरे भाशेन आयकतालो कित्याक म्हाका कांतारांची चड उमेद भुरगेपणांतल्यान. तशेंच कार्नवालाक जे खेळ जाताले न्हय त्या खेळाच्या 3 दिसां वचोन सकाळचो 8 वचोन त्या मांडार बसलो जाल्यार हांव दनपारां जेवन परत वचोन थंयसर ते खेळ जाताले त्या मांडाचेर बसून सांजेचो 7-8 घरा येतालो. इतलो म्हाका उमेद आसलेली. फ्रेडी, तुज्या कुटुंबान कोणाक तरी हें तियात्रीसपण आसा? आमच्या कुटुंबांत म्हज्या डॅडीक आसलेलें ताणें, पूण म्हाका तितली याद ना. तो भुरगेपणार तियात्र ताणें बरयल्यात, तशेंच कांतारां खंय तो म्हणटालो हें हांव आयकोन जाणा. पूण एकूच पावट हांवें ताका तियात्रांक एक दुवो म्हणटना पयला. सो आमच्या गांवचो भाव तो जो म्हटलेलो ताणें तियात्र काडलेलो ताच्या कामील ताच्या तियात्रां हांवें पयला. कायता कामील म्हटलेलो. आतां तूं जेन्ना दुसऱ्याचे तियात्र पळयतालो, दुसऱ्याची कांतारां आयकतालो, तुकाय कांतारां म्हणपाचो घोस्त आसलो, तर तुवें सुरवातेक तुज्या तोंडांतल्यान कोणाचें कांतार गायलें? सुरवातेक म्हाका चड म्हज्या भुरगेपणार म्हणटा तो आल्फ्रेज म्हजो फेवरेट. ताची रेडियाचेर कांतारां येतालीं ती म्हाका खूब आवडटाली आनी म्हजो तो पयलो फेवरेट सिंगर. खंयचें कांतार तुवें ताचें सुरवात केली? ताचें कांतार तें पोन्ने वोलतेर तें म्हाका खूब आवडटालें. 2 वडी आमच्या ऑडियन्साक. शेमाय मोजी बोरी मोग मोजो कोरी बावाक साली नोसाय तुजो मोगती कोरी मोजो कोरी ना कोसली जायत पिसाय. खरें फ्रेडी, आमी आदल्या कांतारांक खंय तरी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटाले, आमच्या तोंडांतल्यान ती गुणगुणटाले, उपरांत आमकांय ती संवय जाताली. तर हें सगळें करता आसतना तियात्राचो मोग लागलो, तियात्रांत तूं भितर सरलो. तर पयलो तियात्र तुजो खंयचो? पयलो म्हजो तियात्र जावन आसा बाब डॉमिनीक कारवालो जो माजोड्डेचो, ताचो ती तुका रावता. तो हांवें पयलेच फावट त्या तियात्रांत भाग घेतलो. कांतारां म्हटली तो इयर जावन आसलो 2008. ह्या तियात्रांत तूं कांतारां म्हणटालो काय भुमिका करतालो? बारीक 2 एंट्री मारतालो कॉमेडी. पयलो तितलें म्हाका एक्टींग येनासलें देखून ताणें बेश्टो म्हाका कॉमेडी 2 एंट्री दिलेल्यो. पूण हांव तितून एक त्रियो आनी एक सोलो म्हणटालो. ताचो तरी उगडास आसा? जे हांवें तेन्ना कांतार म्हटलेलें ताचो तितलो म्हाका उगडास ना, पूण तो ट्यून बरो आसलो देखून त्याच ट्युनाचेर हांवें एक म्हजें कांतार घडलेलें तें हांव म्हणून दाखयतां. मनशाचें जिवीत देवाचें देणें हें विसरोंक फावना. एकदा सोरोन गेलेलें जिवीत आमकां परत मेवना.
मनशाचेर केन्ना मरण येयीत तें सांगोंक जायना कितलीं घडयल्यार दुकां मेलेलीं घरा येवची ना हें आमी सोगोड जाणा खबर तुमकां हांव सांगतां एका गांवान घडलेली गोरकार मरोन गोरकांती एक सुरी जालेली एकट्याच पुताक वाडोवंक जायते गोश्टी सोंसताली धाकटीच एक सर्वीस करून पुताक ती वाडयताली. हें कंपोजींग कोणाचें? हें कंपोजींग म्हजें. आतां तुजे कंपोजिंगाक तुका आवड केन्ना आयली? केन्नासून तूं कंपोजींग करूंक लागलो? सांगपाचें म्हटल्यार पयलोच तियात्र जो ती तुका रावता हो तियात्र 2008 जेन्ना हांव नासलोलो तेन्ना तातूंत एक आमचो कलाकार आसलो तुवें घडये ताका वळखत पी आग्नेलो जो फातोर्डा गांवचो तो बरो कंपोजर. तेन्ना जालें कितें म्हजो एक सोलो आसलोलो आनी तो सोलो त्या तियात्रान म्हणपाचो आसलो तेन्ना तातूंत त्रियो नासलोलो तेन्ना पी आग्नेल म्हणूंक लागलो तर आमी एक त्रियो बरोवया. तेन्ना कसलो विशय काडटलो तो म्हणला तेन्नाच तें स्कालेटाची केस जाल्ली सारकी फ्रेश तेन्नाच ताका मारलेलें आनी तेन्ना आमचो तियात्र इस्टेराक रिलीज जावचो आसलो तेन्ना पी आग्नेल म्हणूंक लागलो हो टॉपीक बरो आसा हो विशय स्कालेटाचेर आमी त्रियो काडुया. तेन्ना म्हाका कंपोजराचें कांयच कळनासलें. आमचो एक भागिले आसलो तो बाब रेजियो तोय माजोड्डेचोच तेन्ना तोय न्यू कामर. तेन्ना पी आग्नेलान तें सुरवात केलें आनी ताणें म्हाका दाखयलें कशी लायन पयली लायन घेता दुसरी कशी. तेन्ना हें पी आग्नेलो हो जावन आसा मेन जाचे कडल्यान हें कंपोजींग करूंक शिकलां ताका ह्या वेळार काळजाची कोलायतना देव बरें करूं म्हणटा. आनी थंय तुजी सुरवात जाली आनी त्या उपरांत रोखडेंच 3 दिसांनी सुमार 3 दीस जातूच रोखडेंच हांवें एके राती भितर एक कांतार बरयलोलें कित्याक तो विशय म्हजे लागीं ती स्टोरी आसली देखून तें रोखडेंच हांवें कंपोज केलोलें तो देखून म्हाका अजून उगडास आसा. आनी त्या कांताराक पयलेच एंटनी दिकुन्या म्हणटा तो चांदोचो आमचो भाव मनीस मोगा खातीर जियेता हो दुसरो तियात्र म्हजो तातूंत हांवें ओपनिंग कसो गायलोलो. म्हणटच कांतारां कंपोज करता आसतना आमकां ट्यून जावो पडटा. हय हय. तर हे ट्यून तुवें कशें पूण जायले? एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार ट्यून हांव पयले दुसऱ्याचे ट्यून घेतालो कित्याक म्हाका जो बरोसो ट्यून जो लागता तो हांव घेतालो पूण आतां हांवें म्हजें ओन कंपोजींग ट्यून काडूंक सुरवात केल्या. आतां संगिताचें गिन्यान संगिताचें गिन्यान तितलें ना म्हाका पूण म्हाका बिटाचे तितले मातशे आयडियार आसा ते प्रमाणे हांव तें बसयतां. आतां जी कांतारां तूं कंपोज करता तुज्या अदमासा प्रमाणे जावं तुवें जी कंपोज केल्या ती कितलीं आसतलीं कांतारां? म्हजी सुमार 30 तरी आसतलीं. आनी ही 30 कांतारां तुवें गायल्यात काय दुसऱ्यांक दिल्यात? ना चडशीं हांवें गायल्यात. आतां ही कांतारां 30 कांतारां तुवें गायल्यात आयज मेरेन तूं कितलो तियात्र न्हेसला? एक्चुअली म्हजे सुमार 20 तियात्र जाले हांव न्हेसला 20. म्हणटा त्या उपरांत तूं तियात्रांनी सारको शेगीत रावलो? हय हय. आतां सद्याक हांव किसान दे चिचिण्याच्या ग्रुपांत आसा म्हणजे ताकाच फिक्स असो आसा तो वर्साक एक तियात्र काडटा म्हणटच हांव ताचो सारको भागिलो कसो त्या ग्रुपांतलो. खबर सांगोन दिता ती कोरी पंजाब जातेरी तुमी आयकत तरी म्हज्या इश्टात हांवें घडलेली कोरी घडली माय पाय सोदां सांगो खंय ताका घरांत करूंक दिते साय मोरी फुडली खबर सिटीदान आयकात वायट बोरी बेलसांव चोडा काडून जातोच उजव्यान तुका एक कुरीस मेवता कामाक वचोंक एक चेडूं कुर्साची बसीक उबें रावता म्हजो तो इश्ट वास्को कामाक वेताना त्या कुर्साक सोदां चाद्दा कोनू माव घेता ते चेडूं सोजमोता पळय तो चेडो आपल्याक दाखयता. फ्रेडी तियात्रांत आयल्या उपरांत जायते फावटी जायते लोक येतात ते लोक आपले विचार लो करपाक म्हणजे जायतें टेंशन हें सगळें पयस करपाक. तर तूं तियात्रांत न्हेसल्या उपरांत तुका कितें मेवता? म्हाका खूब धादोसपण मेवता कित्याक म्हाका हें देवान दिल्लें टॅलंट कशें गावपाचें
पूण हांव चिंत्तालों जायते फावट हांव केन्ना तियात्रांत पावतलो आनी जशें ते स्टेजीर जेन्ना कांतारां वो एक्टींग कोत्ताले तेन्ना म्हाका दिसतालें तियात्रांत भितर वचचें पूण कितें जातालें म्हज्या काळजांत खूब भिरांत आसली ह्या मुद्रत कित्याक सांगूंक सोदता हांव तियात्रांत पयलीं एंट्री येवपाक म्हजें कारणूय हांव सांगता कित्याक आमचे थोडे नवे भुरगे जे तियात्रांत येवपाक सोदतात तांकां कळोंक बरें सांगपाचें म्हटल्यार भुरगेपणांत म्हाका शौक आसलोलो तियात्र पळोवपाचो खेळ पळोवपाचो पूण आमच्या गांवांत जेन्ना एक जयसीस म्हूण एक तेन्ना चलताले बरे प्रोग्राम करताले आनी म्हजो भाव खूब तितूंत आसलोलो ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन बा कितें जायतीं जातालीं जायते फावटी ताणें म्हाका सांगलें आरे बाबा तूं घे कितें एंट्री आसा फी आसा हांव दितां एंट्री तूं भाग घे मुजगाचेर आं पूण हांव केन्नाच वचूं नासलो म्हाका भरपूर भिरांत आसलेली ते हांव भितालो लोक कितें म्हणटालो म्हाका जातोलें काय अशें आसलें पूण जालें कितें हांव जेन्ना हांव कामाक आसलो माजोड्डा कॉलेजींत हांव काम करतालो तेन्ना म्हाका एक थंयसर एक भुरगो मेळ्ळो तो कॉलेजीक येतालो रेजिओ म्हणून तो म्हणूंक लागलो तो ओन कंपोजींग करतालो तेन्ना हांव म्हणलें अरे इतलो भुरगो 11th स्टँडर्ड शिकता आनी कंपोजींग करता आनी हांवें म्हटलें तो म्हणूंक लागलो आपल्याक तियात्रांत कांतार म्हाका चड खुशी तेन्ना हांवें म्हटलें म्हजो डॉमिनीक कारवालो एक डायरेक्टर आसलेलो माजोड्डाचो तो म्हजो खूब वळखीचो ताजो काजन थंय शिकतालो त्या वरी म्हाका वळख आसलेली हांवें म्हणलें बरें चल तुका उमेद आसा हांव तियात्रांत घालतां तेन्ना हांव गेलो आनी बाब डॉमिनीक कारवालो ताका इंट्रोड्यूस केलो हो एकदम बरी कंपोज करता कांतरां आनी म्हणून तो म्हणून वय आपूण अडे क्वेश्चन चान्स दिता उपरांत ताका जेन्ना हांव 2 फावटी एसायक घेवन गेलो एक दीस एसाय जेवणान येतालो तेन्ना डॉमिनीक कारवालांकूच म्हाका म्हणूंक लागलो अरे बाबा तूं कांतार म्हणून ना आनी म्हाका येवपाची कोशीश नासली सारकी भिरांत चड वाडलेली हांवें म्हटलें ना तो म्हणून तूं कित्याक म्हणून तूं म्हूण एक म्हूण ताका घेवन येयला तूं एक कांतार आनी म्हजे लागीं तें आतां निकतें सावन एक कांतार म्हणल्यार त्या ट्युनाचेर म्हजे लागीं एक कांतार आसलें न्ही म्हज्या न्हय तें पूण आनी कोणें म्हाका दिल्लें हांवें म्हणलें बरें हांव म्हणटा तेन्ना ती म्हजी ह्या तियात्रांत पयलेच फावट सुरवात जाली कांतार म्हणपाक आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार एसाय आसलेली हें जरूर हांव सांगता कित्याक म्हज्या जिवितान म्हाका घडलां एसाय आसलेली आनी आमचो बाप क्रिस्टो ते म्युजिशियन आसलेले मिस्त्रीचो शिरोडेचो तसो आमचो बाप थॉमस माजोडीचो एसाय एक जेन्ना मुजगाचेर हांवें केन्नाच कांतार म्हणूंक नासलें जालें कितें ताच्या घरा लागीं एसाय मारताले म्हजो इंट्रो ताणें वाजोवंक कॉमेस केलो आनी हांव थंयसर उबो आसलो म्हणटकीर कितें जालें म्हाका इतलो कडकडो सुटलो इंट्रो वाजताच म्हाका कडकडो सुटलो आरे म्हटलें हां सारको भियेलो म्हाका घाम कसो आयलो तेन्ना मिस्त्री म्हणूंक लागलो आरे बाबा तो कडकडो येता म्हाका लॉज कशी जाली पूण तरी आसतना हांवें कांतार म्हटलें एसायक कडकडो आयलो पूण म्हाका तें गोमान आयलें हो जावन आसा स्टेज फियर आसता तो म्हजो तेन्ना म्हाका सारको घाम सुटलो आनी पयलो शो जेन्ना तांच्या घरा लागीं रिलीज आसलो 31 मार्च 30th कितें तो मार्च 2008 डॉमिनीक म्हणूंक लागलो आरे तूं पयले पाट कांतार म्हणटा तुजे लागीं प्रॉम्प्टींग तें दवर एक हाटल्यान कोणाक दवर हांवें म्हणलें ना हांव घेयना कित्याक म्हाका सारकें परफेक्ट हांव जाणा आसलो तेदूच तें हांवें सारकें कांतार म्हटलें आनी त्रेयो म्हटलो तेन्ना म्हजो स्टेज फेर गेल्लो हें कित्याक सांगूंक सोदता जायते भुरगे आसतले जे कांतार म्हणूंक सोदतात एक्टींग करूंक सोदतात पूण तांकां असोच फेर आसतलो म्हजे भाशेन कित्याक हांव तियात्रांत बरोच लेट आयलां सांगपाचें म्हळ्यार बरोच आदीं येवपाचो पूण लेट आयलो तोय जाल्यार आमचो भाव डॉमिनीक कारवालो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो ताकाय हांव आयज कारजांतान देव बरें करूं म्हणटा खरेंच जायती काणी आयकली काणी म्हणजे सत्य घडणी जी घडली तुज्या जिवितान जायत्या भुरग्यांक अशें घडटा आसतलें जांकां भिरांत आसा तांकां तुवें येवकार दिला आनी ती भिरांतूय तांची थोडी भोव वेता आसतली आयज तियात्र बंद पडल्यात तर आतां तूं कितें करता तियात्र बंद पडल्यात एक्चुअली हे म्हज्या तियात्रांत म्हजी हांव एक पार्ट टायम कशें म्हणचें म्हजें टॅलंट लोकांक दाखोवपाक चड खुशी ताका लागून हांव तें तियात्रांत नासतालो ह्या कमर्शियल तियात्रांत चडशें पार्ट घेयना कित्याक म्हाका कामाक हांव घरा पावता म्हणल्यार म्हाका 3:30 जाता तेन्नाचें काम म्हजें पयलें उपरांत ताका लागून हांव हे रातचें चडशें जाता आयताराचें ताका लागून तसले डायरेक्टरांक हांव नासता म्हजी हे उमेद कशी खंय काम करता हांव हायर सेकंडरी रोजरी हायर सेकंडरी नावेली सद्याक हांव माजोड्डे आसलो पयलो आतां ट्रान्सफर जालो फादर बाजिल्यो हातूंत फ्रेडे आमच्या ऑडियन्सा पासून आनी खंयच्याय एका कांताराच्यो 4 वडी आतां जें कांतार हांव म्हणून तुमकां दाखयता तें जावन आसा आमचो बाप साड्डन बारेटो हाणें तें कंपोज केल्लें तो एक बरो कंपोजर आनी तांकां परत हाडिनाका त्या तियात्रांत तें हांवें ओपनींग कोरस गायलोलो अशें कोत्तलो तशें कोत्तलो म्हूण जायत्यांनी तें सांगलें कांयच करूंक ना वगत मेळोंक ना म्हणून तोंडाक मारलें ताले
येल्ली सावाच्या वेळार मिटींग घेवन उतर तुमी दिल्ले निवडून येतकूच कांयच करूंक ना आमच्या तोंडात पडलें आलें झुटीर तुमी येतूच लोकांक तुमी नाचयले हातार आपल्या केडयले मेळाचें बावलें करून सोडलें दिलेली उतरां कशे तुमी विसरले कशेन आमी आसलेले शेवटाक आमी फसले. फ्रेडी तुका दिसता जायत की ह्या कांतारां उदेशी आमी लोकांच्या मनांत काळजांत थोडो भोव उजवाड हाडटा म्हणून? होय जरूर. म्हाका चडशे कांतारां कंपोज करता तातूंत जायते तुजें सांगूंक जाता कित्याक एक कांतारांतल्यान एक 5 मिनटांचें कांतार आसता पूण तातूंत तूं इतली मॅसेज लोकांक एक बरी मॅसेज दिता एक स्टोरी सांगून ना तर कितेंय तातूंत हाडून तूं एक बरी मॅसेज आनी जायत्या गोऱ्याब्यांक ती तांची देख घेवपाक मेळटा. पूण कोणें तरी केन्ना सांगलां तुका की ह्या कांतारा उदेशी आमकां हें भोगलें जावं हाचो फायदो जालो? वय वय जायत्या जाणांनी कित्याक कांतार काडटना कांतारांत मेन म्हणटा ती मॅसेज आसूंक जाय. कांयच्या कांय ती कांतारां बेश्टीच म्हटलीं जाल्यार तें कांतारांक ओर्थ आसना लोकांक कितें तरी एक मॅसेज घरा घेवन वचोंक जाय आनी जेन्ना हांव एक कांतार बरयता तेन्ना म्हजी सगळे एक एक कांतारां मॅसेज आसताच. तुज्या आवडीचें अशें कांतार खंयचें? म्हजें कांतार वो म्हजें कांतार म्हजी सांगपाचें म्हळ्यार सगलींची आवडीची कशी आतां फाटींच हांवें एक काडला म्हाका जाणा तें म्हजें कित्याक म्हाका आवडीचें कित्याक तो हांवें न्यू ट्यून घातलेलो ताका हांवें कंपोज केलोलो ताका लागून. एक चार वडी. गोंयेन धाकटुले संवसाराच्या मापार गोंयचें व्हडपण सांगोन जावचें ना काबार गोंयाक चोर जायना रुपें भांगार जायत्या देण्यांनी बोल्ल्यात गोंयेकार गोंयांत भितर सुपुल्ले गांव ते साबार असो सेकताकटुलो सोबीत सुंदर गांव आसा गोंयचे भितर काजू पणो सांबे सांबळां बोरां सोरभोंवती दिसता दोंगर 5-4 शेतां शेत रोवन बोता पोटा 2 पिको काडटा तुयसोर आदलो लोक हुशार मांद्र्यो काडी त्या तेंपार आदल्या यादींचेर पडचो ना विसर. हें कांतार तुवें खेरीतपणी तुज्या गांवा पासून पेटयलां वय कित्याक म्हजे मनांत पयलेंसान आसलें जेन्ना कांतारां कंपोज करून सुरू केलें ह्या कोर्सान म्हाका मतींत आयलें केन्नाय तरी हांव म्हज्या गांवचो उगडास करतलो म्हणून तेन्ना हांवें मुजरत तें म्हज्या गांवचें सगळें सांगून हें कांतार घडलेलें. आतां यूट्यूबाचेर जायत्यो गजाली घडटात आनी तूंय करीत आसा हाका सुमार कितलो देस्पेस जाता जायत? हे यूट्यूबार सुमार तुका मिनिमम एक 10,000 तरी देस्पेस जायस मिनिमम. आनी हे 10,000 मोडून तूं तुजो वावर लोकां मुखार हाडटा? होय कित्याक जेन्ना यूट्यूबार येवपाक कारण इतलेंच की हांवें एक कोरोना हें दुयेंस येयलेलें तूं जाणा तेन्ना सगळेच कोरोना म्हणून कांतरां काडूंक लागले आनी तेन्ना सगळे तियात्र बंद जालेले तेन्ना म्हाका दिसलें हें कोरोना जावन खरेंच लोकांक काडकोड जाली खूब जाणांक थोड्यांचे जॉब गेले धंदे गेले तियात्रिसांचे सोड आख्ख्या संवसाराक सगल्यांकूच तें इफेक्ट जालें. तेन्ना म्हज्या मनांत आयलें कशें की हांव कित्याक एक कांतार कोरोनाचेर बरोवचो ना तेन्ना हांवें एक कांतार कंपोज केलेलें देवाचें तुजें नांव व्हड जावं तें हांवें कोरोनाचेर आनी यूट्यूबार येवपाक म्हाका ती तितली आयडिया नासली तेन्ना हांवें कितें केलें पयलें जायते जाण यूट्यूबार घालता तेन्ना हांव आतां खंय रिकॉर्ड करतलो हांव पळोवपाक लागलो तेन्ना म्हाका आमचो भाव एकलो बोगलेकूच तो म्हाका खबर नासली दुबय आसलेलो बाब ऑल्वीन फेर्नांडीस जो दुबय काम करून कोरोनाक लागून तो फाटीं आयलो तेन्ना 2 वर्सांनी तो रावन आयला कोणें म्हाका सांगलें तो ताजे लागीं तो रिकॉर्ड करता म्हणून मागीर हांवें ताचो फेसबुकार सावन नंबर काडलो आनी ताका फोन मारलो तो म्हणून लागलो फाल्यां मेवया ताणें म्हाका हांवें सांगलें म्हाका पळय एक कांतार घालपाक जाय यूट्यूबार तो म्हणून बरें चल आनी तेन्ना तें म्हजें पयलें कांतार जें हांवें घातलें आनी हांवें चिंतूंक ना आयज म्हजी यूट्यूबार सुमार 12 कांतारां घातल्यांत सगलीं आनी एक तातूंत आसा तें स्टेजी वयल्या रिकॉर्डींग तें म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो दुयेंत तें सगलीं 12 हांवें चिंतूंक ना इतलीं कांतारां हांव घालतलो म्हणून फकत सद्याक म्हज्या मतींत आसलेलें फकत एक कांतारां घालतलो म्हणून पूण बाब ऑल्वीन जाणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी मोटिवेट केलो हे यूट्यूबार फुडें कांतारां घालून आनी पयशांच्या वजनान ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो देखून हांव बाब ऑल्वीन नाकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फ्रेडी साबार तियात्र न्हेसला थोडे भोव भुमिका केल्यात पूण
तुका जी भुमिका मेवल्या ते भुमिकेचेर तूं कितलो खुशाल? थोडे बहुत तियात्रांनी तुका थोड्यो बऱ्यो भुमिका मेवल्यात आसतल्यो. होय, एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार हांव कांताराचेर चड भार दितालो, पूण हांवें बरी मोठी अशी भुमिका केल्या म्हणटा ती तो म्हज्या मोगाचो किसनाचो वो पेट्रियोटीक तियात्र जावन आसलो. तातूंत हांवें मुस्लिमाचो रोल केलोलो. ते म्हजे व्हडलो असो रोल म्हणटा तो त्या तियात्रां हांवें जबशें करूं ना, पूण केडांनी हांवें फूल रोल केल्या. कोणाचे खेळ नासता? केडांनी जालें कितें, हांव तियात्रांत आसलो म्हणटच म्हाका दिसलें हांव कांताराच म्हणटालो पयलो, तेन्ना एक्टींग कोत्ता म्हाका दिसलें म्हाका एक्टींग शिकोंक जाय, म्हाकाय पळोवंक जाय, कित्याक एक्टिंगाचें आनी सिंगिंगाच्या भितर खूब डिफरन्स आसा. एक्टिंगाक तुजें बॉडी लँग्वेज, तुजें एक्शन ताजेर आसता आनी सिंगींग तुज्यान तशें उबो रावन मातशें हालोवन म्हणपाक जाता. देखून हांवें केडांनी वचोंक चिंतलें. पयलोच हांव 2013 क्रूज द वेली म्हणटा ताका हांवें भाग घेतलो. ताचे उपरांत 2015, 17 आनी 2018 ह्या 3 वर्सां फिलीप देवोलीं हातूंत मेजर रोल केल्यात ताजे खेळांनी 3 वर्सां. आनी उपरांत हांवें 2019 आमचो बाब पॅट्रीक आनी ऑझी वेगस हांच्या खेळांनी भाग घेतला. म्हणटच म्हाका दोगोय ते डायरेक्टर मेवल्या, ते खेळांचे बरे मेवले. तेन्ना म्हाका मातशें एक्टिंगाक हांव थोडेशें भोव शिकलां. आनीक ह्या उद्देशी तुजी उर्बा, तुजी उमेद वाडत गेली आनीक दिसलें की, आनी आयज आमच्या ऑडियन्साकूय दिसता, आमकांय दिसता, फ्रेडी इनोसेंट डिसोजा हो एक बऱ्या लेवलाचेर एक बरो कलाकार कसो ह्या पालकाचेर न्हेसता. तर आयचे साबार तरणाटे आसात जे तुजेच परी वयर सोदतात. थोडे चड वयर सरले आनी थोडे आजुनूय वयर सरोंक नात. जे नवे येवंक सोदतात आनी जांकां आजुनूय पालकाची सेवा करूंक योग मेळोंक ना, तर असल्यांक तुजो संदेश कितें? जे नवे भुरगे आसात तांकां हांव 3 वस्तू सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर जे नवे भुरग्यांक जायती उमेद आसतली एक्टींग वो कांतारां करपाक, भुमिका तशें कांतारां म्हणपाक, तांणी एक मनान धरून तांकां पयलीं खोशी आसूंक जाय आपण बाबा तें कोत्तलोच, तियात्रांत भाग घेतलोच म्हणून. दुसरें, तांचे गोच्च्याची चड गरज आसा, कित्याक फॅमिली सपोर्ट नासतना हें जावंक शकना. तुका उमेद आसा थोडे फावटी तुका गोच्ची वसोंक दिना. आनी तिसरें म्हणटा तें हांव हें मुजरत सांगूंक सोदता, हे नव्या भुरग्यांक जाय ते हांवें पळयलां ते चडशे आतां तुका भुरगे पयशे जोडपाचे वाटेन चड चिंतता. तुवें पयशांचें चिंतूंक फावना, तुवें आपलें टॅलंट लोकांक दाखोवपाक जाय. जेन्ना तूं पयशांची आस करिनासतना येता जेन्ना तूं वयल्या लेवलार पावता तेन्ना ऑटोमॅटीक पयशे तुज्या फाटल्यान धांवन येतले. तेन्ना नव्या भुरग्यांनी चिंतूंक फावना, आपल्याक पयशे मेळटले वयतलो, पूण तुजें टॅलंट कितें आसा तें लोकां मुखार हाडूंक जाय. खरेंच खूब बरें दिसलें, कारण एक सरळ असो जबाब तुज्या लागच्यान जबरदस्त आमच्या तरणाट्या मुखार गेला. फ्रेडी, आमी तियात्राक पळयतात, आमकां तियात्रांत जायतीं आंगां दिश्टी पडटात. सोंपेपणी एकल्याच्यान हो तियात्र मुखार व्हरूंक जायना, ताका जायते भागिली सहभागिली जाय पडटात. तर केन्ना तुवें कांतारां जावं एक्टींग करपाचें सोडून दुसरें कसलें तरी काम केलां? दुसरें म्हणचे हांवें केलां दुसरें काम, स्टेज सेटींग करपाचें, म्हणटरी कोणाक प्रॉम्प्टींग दिवपाचें, तशें तियात्र हांवें केलां. आतां आमी 2 भाशेचे तियात्र जातात, एक कॉमर्शियल तियात्र जाता, एक कला अकादमीच्या सर्तींनी तियात्र जातात. म्हणटच सर्तींनी तूं जायते फावटी न्हेसला, तर हातूंत कितें तरी वेगळेपण तुका दिश्टी पडटा? हय, जायतें वेगळेपण आसा. मेन म्हणटा तें कॉमर्शियल तियात्रांत सेटींग आसना. सेटींग म्हणजे जशें ते कला अकादमी कॉम्पिटिशनाक खूब सेटींग जाय पडटा. दुसरें, तूं एक्टींग कोत्ताना तुगे बॉडी लँग्वेज चड तितूंत चड आसता. कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनान जेन्ना कॉमर्शियलाक तुका फास्ट तें रिएक्शन तितलें दिना, तें स्लोली एक्टींग करचें पडटा, ताका खूब शिकचें पडटा. जायतें डिफरन्स आसा. तुका खंयचो तियात्र आवडटा? चोवपाक गेल्यार आतां सद्याक म्हाका कला अकादमी तियात्र जाता तें खूब आवडटा. एक्चुअली कॉम्पिटिशनाचे तातूंत क्वॉलिटी बरी आसता. हे कमर्शियल तियात्र सद्याक चड चलता म्हणटच ते लोक पळयता, लोकांक फास्ट तियात्र जाय, पूण तितूंत चड क्वॉलिटी आसता ती कला अकादमी कॉम्पिटिशन तियात्रांत. म्हणजे आतां फाल्यां समज हे पॅन्डेमिका उपरांत नव्यान तियात्र भायर सरलो आनी चालू जालो जाल्यार लोकां मुखार जरी तर हे प्रोफेशनल वेन तशे पद्दतीन तियात्र केलेले सर्तींतले तियात्र लोकां मुखार आयले जाल्यार लोकांक चड आवडटले. एक्चुअली ते तियात्र बरे आसता, पूण ते लोकांक तितले आवडना. कारण कितें? कारण तातूंत
ही कमर्शियल तियात्रांत जशी कॉमेडी आसता तशी तातूंत आसना. लोक थोडो भोव कॉमेडी म्हण लोकांक तितले एक सीन आसता ती फास्ट जाय आसता, ते मातशे स्लो आसता, पूण ते तुका मॅसेज म्हणजे इश्यू बरे हाडटा, सोशल इश्यूचे ते तियात्र आसता, मॅसेज बरी आसता. पूण लोकांक तितले ते आवडना, कित्याक लोकांक आतां सगळें फास्ट जाय कॉमेडी आनी एक सीन रोखडो सॉफ्ट जाल्ली सीन ऑफ द फास्ट जाय. तुवें केन्ना तरी तुजो स्वताचो असो तियात्र बरोवपाचो प्रयत्न केला? हो एक्चुअली आतां हांवें सद्याक युट्यूबार म्हजें एक फिल्म काडूंक चिंतलां, सगळें रेडी जाल्लें आसा. ते हांव एक बरें म्हणजे एक हाय क्वॉलिटी फिल्म करूंक सोदतां, जशें परी लोकांक सॅटिस्फॅक्शन मेळूंक जाय तशेंच तें हांव करतलो. फ्रेडी, आमी तुका व्हड आनी व्हड यश आवडटात. तुजो वावर तुज्या चिंतना प्रमाणें तुवें फुडें व्हरोंक आमी मागतात. आनी खेरीतपणी तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरोंक योग मेळलो, ते पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. तसोच हांवूय तुका बाबती वतान तशेंच तुमची फूल प्रुडंट मिडिया टीम तुमी खेरीत म्हाका हें आमंत्रण केलें आयज तुमच्या माणकां मोत्यां प्रोग्रामांत हाजीर जावपाक. त्या खातीर तुका आनी तुजे फूल प्रुडंट मिडिया टिमीक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच फ्रेडी डिसोजा सांगताक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. दिसतो विसरोंक जायना काशा, त्या दिसा गोंयान दारून एक गोडणी घोडलेली. गोंया येवन गोंयकारांगे कामांत रावून ताची क्रेस्काय पडून ताची तोकली पिसोलेली. गोंयानोत गोवाक तीच वाड्यात तालिगांव ही गोडणी घोडलेली. गोबाय भुरगे एक आसले ल्हान, एका कुमार नांवाच्या मनशान तांकां